मंगळारच्यान मडगांवां शार भलायकी केंद्रांत ज्येश्ठ नागरिकांक कोविड वासीन दिवपाक सुरवात केल्या। ह्या वेळार विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत आनी तांची घरकान्न आशा कामत हांच्यांनी वासीन घेतलें। वासीन घेवपाक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा म्हूण ह्या वेळार दोतोर अंजू खरंगटे उलयल्या। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ओपन फॉर सिनियर सिटीजन आनी म्हाका दिसता गोंयांत अशें थोडे कडेन इम्प्रेशन आसा की खूब जाण अजुनूय घेवपाक मुखार येना। म्हाका दिसता आमी जर घेतलें जाल्यार हांगाच येवन घेतलें जाल्यार एक लोकांक दिसता की बाबा आनी सुद्दां घेतना अशें एक इम्प्रेशन जावपाक शकता की पीपल मे हॅव तांचें कॉन्फिडन्स लेवल मातशें वाडपाक शकता। अजुनूय लोकां भितर मातशें हें आसा घेवप ना पूण हांवें म्हणलें हांगाच घेवया हांगा जेन्ना लॉन्च जाता तेन्ना हांगाच तांकां सांगिल्लें रजिस्ट्रेशन करून। आज दिसाक म्हाका दिसता 100 कितले 100 दितात 100 जाणांक 100 जाणांक ते दिता। म्हाका दिसता मॅक्झिमम लोकांनी ताजो बेनिफीट घेवपाक। आज हांगा अर्बन हेल्थ सेंटर मडगांवां सिनियर सिटीजनां खातीर आनी एज ग्रूप बिटवीन 45 to 59 years विथ कोमॉर्बिड कंडिशन हांचे खातीर वॅक्सिनेशन कोवीड वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह चालू जाला। एक सांगपाचें म्हणल्यार आज आनी फाल्यां विदावट रजिस्ट्रेशन म्हणजे ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन जावन तांकां कोवीड वॅक्सिन दितले। सद्याक अजून पर्यंत 80 लोक जाला। सकाळीं आमी 11 स्टार्ट केल्लें, आतां फाल्यां आमी 9 स्टार्ट करतले 9 ते 5 आनी आमी दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार अजून पर्यंत सगळे लोक अबाव 60 चडशे अबाव 60 जाले। एकूच आयिल्लो 45 to 59 years ओल्ड आनी सगळे बरे भशेन वॅक्सिन घेवन गेल्यात आनी फाल्यां तशेंच आमी आमचो हो ड्रायव्ह चालू उरतलो आनी थंय आतां अजून पर्यंत आमकां कितलेशेच फोन आयल्यात। आतां फाल्यां कितलो लोक जाता तो पळोवपाक जाय। म्हाका दिसता चडसो अबाव 100 वचलो आमचो।